जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांदो जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यांत आनिल्ल्यांत बुकयल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येव करता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां हे स्त्रोताच्या पुस्तकांतल्यान 107 ओवेसवर 14 वड. तर हे वेळार आमी सगळीं हे देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया. हे वेळार पवित्र पुस्तक उक्तें करून स्त्रोताचें पुस्तक 107 ओवेसवर 14 वड आमी वाचुया. सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं तांणी तांकां भायर काडलीं, तांच्यो सांकडी ताणें तोडून उडयल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार आमी हे देवाच्या उतराची स्कुटावन सोजमणी आमी घेवया आनी एक एक उतराची जाणवाय आमी घेवया. तो देवाचें उतर म्हणटा, सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं ताणें तांकां भायर काडलीं. जाल्यार आमी ह्या सावळेंतलीं आनीक ह्या आमच्या जिवितांत काळोख आयला त्या काळोखांतलीं आमकां भायर काड म्हूण आमी देवाक आमी उलो मारूंक गरजेचें आनी मागोंक गरजेचें. तेच परी तांच्यो सांकडी ताणें तोडून उडयल्यो. जाल्यार देवाशी आमी मागप गरजेचें. आमच्योय ज्यो हाताक आनी पांयांक आनी कुडीक बांदलेली सांकडेनी आमची कूड आसा, जाल्यार ह्यो सांकड्यो तोडून उडय म्हणून आमी बापाक आमी उलो मारूंक गरजेचें. आमी मागप गरजेचें, मागणें करप गरजेचें. तर हांव मागतां सगल्यांक, म्हज्या भाव भयणांक उलो मारतां, तुमी हें देवाचें उतर वाचात. देवाचें उतर तुमी तुमच्या काळजांत घेयात आनीक देवाचें उतरूच आमकां सोडयतलें. कित्याक हें देवाचें उतर म्हणटा हांगासर स्त्रोताच्या पुस्तकांतल्यान 107 ओवेसवर 14 वड आमकां हांगासर शिकयता. सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं ताणें तांकां भायर काडलीं, तांच्यो सांकडी ताणें तोडून उडयल्यो. जाल्यार आमच्योय त्यो सावळी आनी काळोख आसा तो काडून तो उडयतलो. आनीक जे सैतानान आमकां आपल्या सांकड्यांनी आमचे हात पांये आनी आमची कूड बांदून दवरलेली आसा, तो देव आमकां सोडयतलो आनी त्यो सांकड्यो तोडून उडयतलो. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय. हे वेळार हांव मागतां तुमी हें देवाचें उतर वाचात. आनीक जो कोण हो म्हजो विडियो पळयता तांकां एक उलो मारतां, जाता तितलो हो विडियो शॅर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना ताका हें देवाचें उतर तुमी वाटात. आनी जो कोण हो म्हजो विडियो पळयता तांकां परत एक फावट जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो विडियो हांव सोंपयतां.